सद्याक तरी मंत्रिमंडळाच्या फेररचणूक बदल करपा विशीं चर्चा ना अशें सभापती रमेश तवडकर हाणें सांगलें। आमदार निलेश काब्रालाक विश्वासात घेवन आनी केंद्राचो निर्णय मान्य करून आलेख सिक्वेराक मंत्रीपद दिलां अशें सभापतीन स्पश्ट केलां। काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केल्ल्या आमदाराक मंत्रीपद दितले असो विश्वास भाजपान दिल्लो जाल्यार आमदार निलेश काब्राल हांचें मंत्रीपद आतां आलेख सिक्वेराक दिलां। हो निर्णय केंद्राचो आसा अशें भाजप सरकाराचें म्हणणें। जाल्यार आतां आनी फेररचणुकेत बदल जावचो ना। लोकशायेत विरोधी पक्ष आपली बाजू मांडूंक शकतात। सरकारांत वांटेकार आशिल्ल्या आमदारां मदीं नाराजी ना, सगळें बरें चल्लां अशें सभापती सांगता। विरोधक अपोजिशन जे आसा ते आपली बाजू मांडूंक शकतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें आपली बाजू मांडला, ताजेर कितें डिसिजन घेवचें आसा तें आमी घेतलें। त्यामुळे कोणें कितें करचें ह्या लोकशायेक मध्ये ताका येना न्ही, आपल्या बाजू मांडपाक सगळ्यांक फ्रिडम आसा। एक असो बोवाळ आसा की सरकारा भितर आमदार बरे खूश ना अशें म्हणून, कित्याक म्हणटा असो बोवाळ जाता सध्या। म्हाका दिसना की कशें सरकार जे स्मूथ चल्लेलें आसा त्यामुळे कशें आतां पयर सुद्दां जो डिसिजन घेतलो तो निलेश बाबाक जो आसा न्ही पार्टीन विश्वासान घेवनूच ताका दिल्लें आसा की मध्यंतरी 10 जाणां घेतकच ते पयलींचे मंत्रिमंडळ फूल आशिल्लें, खंयचोच पोस्ट वॅकंट नाशिल्लो। त्यामुळे एखाद्या हायकमांडान जर एखादें डिसिजन घेतलें तें आमी सकयल खातीर मानपाक जाय। त्या खातीर मुख्यमंत्र्याक जो विशय जाल्लो आसा, बाकीच्यांनी जाल्लो आसा, त्यामुळे कोणें डिस्टर्बन्स जावपाचो मोठो विशय ना। म्हाका दिसता बरें स्मूथ चल्लेलें आसा। कितें तांकां दिसता एक इनसिक्युरिटी जाली की आणखी दोगांक काडटले अशें एक सध्या तरी कोण काडपासून विशय म्हाका दिसना। काँग्रेसींतल्यान जे आयल्यात तांकां एकोमोडेट करपाक परत कोणाक तरी काडटले अशें हें आसा। सद्याक तरी आतां अजूनय कांय ना, म्हणजे काय पेपरांक विशय वेगळे प्रकारचे येता आनी त्यामुळे तुमी तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक सोशल मिडिया बाकी सगळे उखलून धरता, त्यामुळे सगळ्योच गजाली पेपरां येतात तश्यो आसता अशें नासता। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।